देवाचो आणि पवित्रात्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भयणी बाबांनो, सगळे बसल्या उपरांत देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक दिसलो. दादलो एकलो आसलेलो बरो न्हय मुसाणो जावन वस्तुरीचो ताका सांगात दिलो. मनशान पातो कातारलें देवाच्या देणेक वळसायलें, तोरी देवान मनशाची सोद करून आपल्या एकल्याच पुताचें दान आमकां केलें. मोग देवाचो शिगमेर नासलेलो ह्या तारणाच्या इतिहासान आमकां अनुभव मेळ्ळो. नवो कोरार आपली पोरचे लागीं स्थापलो तोपशाक काळा काडला. उतरा वरती येवचून ही ताच्या मोगाची दादल्या बायलेच्या लोक संस्कारान सुफोळपणां देवान आमकां दवरली. असलो लग्न संस्कारांतल्यान ताच्या मोगाचो आमकां उगडास येता. होच लग्न संस्कार एकामेकाक दिवन आयज रिचर्ड आनी जुडी ह्या आल्तारा मुखार आप कशें आयले. देव म्हणल्यार मोगूच हो विशय ताणें वेंचून काडला तेन्ना देवाच्या संपूर्ण मोगाचेर आपली दिश्ट घालून आनी होच मोग आपल्या जिवितांत तीन जिवन दर दिसात आनी दर घडये ह्या संस्काराची पवित्रताय निर्मलपण आनी विस्वाशीपणान सांबाळून तांचे पासत ही पवित्र दिसाची समारंभ आमी मागुया. मोगल रिचर्ड आनी जुडी, आयज पयलेच फावटी तुमी दोगांय ह्या आल्तारा मुखार बारोबर एकठांय आयल्यात. दोन काळजां एक जातात तशें तुमचें जिवीत एक जाता. तुमचें जिवीत एक जाता, तुमचीं घरचीं एक जातात, सोयरीगोत एक जातात, दोन गांव एक जातात. आनी जेन्ना तुमी एकामेकाच्या मोगान ह्या आल्तारा मुखार आसात, तुमकां पळोवन म्हजे गाणे संतोसता. तुमकां पळोवन हांगासर जे आत्मीक आसात ते संतोसतात. तुमकां पळोवन हांगासर सोयरी दायरी लोक आसात, तुमचीं आपुरबायेचीं आसात, सगळीं संतोसतात. तुमकां पळोवन सुर्तीचो बाब संतोसता. कित्याक आपल्या मोगाचो उपकार तुमचे भितर दिसून येता. आयज तुमी लग्न जातात, एक जिवीत घडटना, नवे जिविताक सुरवात दितना आमी सगळीं तुमचे बरोबर आसात आनी दाखोवन तुमचे पासत मागून एकठांय जाल्यात. की आमी जिवितांत चुकल्यात, देवाचे कुर्बे मुखार आमी ल्हान केल्यात. देवाचें मोठेपण आनी आमचें ल्हानवीकपण ह्या वेळार वळखून घेवया आनी पातकांचें भोगसणें आमी मागून घेवया. हांव पातकीन स्तोत्र करतां आनी तुमकां म्हजो मनाची वायट आदारून बरी आसूं हांवें जायतीं ह्या बसत लागीं सदांच सगळ्या देवतांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात. सर्वविदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवन
सोपेस्परांच्या मोगाळ बाबा आमची मागणी दोळगेन ऐकून घे. रिचर्ड आणि जुडी तुझ्या भुरग्यांचे तुझे कृपेचो पावस घाल. तुझे वेदी मुखार लग्नांतले पडटा तशी एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां धीर कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुताचे जे क्रिस्तांव दर्शन तो खरो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याचे एकपणांची येता निराजोड चलयता सासनाच्या सासना. भाग्योन जुवाचे पयली चिटी वेले वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हळ्यार देवाक वचप आनी जो कोण मोग करता तो देवाक जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उडापें जालें. हांव मोग करता तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवे संपूर्णतायेक पावला. देवाचे उतर हें. Os
सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगान रावात हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्या म्हजी कुशालकाय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुझच्या भाव भयणीनो जेजूच्या रिचर्ड आनी जुडी आयच्या दिसाक तुमच्या लग्नाच्या दिसाक हो ल्हानसो नियाळ करून सुयेक येता आसतना पयले स्वते तुमकां बरवी कित्याक हे पॅन्डेमिकान लग्न जावप म्हणल्यार सगळ्यांत व्हडलें भाग आनी हे भाग तुमकां फावो जाल्यार तुमी ते बरे भशेन मानून घेतला देखून तुमकां आनी तुमच्या घरच्यांक आमची परबी जाल्यार आयचो हो नियाळ करता आसतना 3 उतरांचेर म्हाका भर घालपाक बरें दिसतलें मोग ह्या मोगाक जीं उतरां लागतात अशें म्हाका दिसता म्हज्या नियाळान ती तुमचे मुखार दवरता पयलें उतर वेटींग लव इज वेटींग दुसरें उतर लव इज मिटींग थर्ड लव इज सेलिब्रेटींग सो आतां एक धाकटोसो नियाळ करुया वेटींग मिटींग आनी सेलिब्रेटींग जाल्यार वेटींग हाचो अर्थ हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना रिचर्डाक आमी जायते फावटी हांगासर आमच्या बराबर सदां खेळटा धांवता आसतना म्हणटाले रिचर्ड काजार जावलो आनी रिचर्डाचो जबाब जातालो हो लाडले काजार जावपाक तयार आसा पूण व्हंकलेक रावता वखद मेळपाक जाय सारकें वखद वेटींग रिचर्ड व्हंकलेक रावतालो आनी तेच भशेन जुडी म्हाका दिसता तुंय रावताले जुडी काजार जावलो न्हवरो हाडलो पल्ली मेळ्ळी न्हवरोय मेळ्ळो आनी ह्या दिसा कितें म्हाका व्हंकल मेळ्ळ्या म्हाका न्हवरो मेळ्ळा हें म्हणपाक जायतें वेटींग जालां फोन करता आसतना आमकां रोखडो वेटींग जायते फावटी मेळटा म्हजो नंबर वेटिंगाचेर हांव येयल्या उपरांत आमकां मागीर बेजासांव जाता म्हणटच वेटींग म्हणटा तें तितलें बरेंशें न्हू अशें बेजासांव जाता आनी असले बेजासांव आमकां सगळ्यांक जाता आसतलें हो करून रिचर्डाक आनी जुडीक हाचो अर्थ एकदम बरो आसतलो वेटींग कितें आनी शेकी जेन्ना व्हंकल मेळ्ळी बरो मेळ्ळो म्हणून कळ्ळें तेन्ना पयलीं दूर संपर्काचेर मेळोंकूच ना मेळ्ळा पूण पयस आसा फोनाचेर उलयल्या मॅसेज धाडल्या व्हिडियो कॉल केला तरूय पूण वेटींग म्हणटच मिटींग जाला मेळ्ळा फायंड जाला रिसर्च जाली पूण वेटींग अजून पासून चालू मिटींग जावपाक आनी तो काळ जुडी केन्ना काय येतलें आनी हांव ताका मेळपाक वयतलो रिचर्ड जायते फावटी चिंततालो आमकांय केन्नाय सांगतालो केन्नाय फोटोय आमकांय धाडटा चल तुजो आमकांय बरें दिसता पूण स्टील वेटींग आनी त्या वेटिंगाचो आतां चिंतीत जाल्यार रिचर्डाक काय बरो हांसो येता जुडीकूय हांसो येता आनी ताच्या घरच्यांकूय आवय बापायकूय हांसो येतलो भयणीकूय हांसो येतलो रावतालीं आमी सगळीं ते भशेन जुडीचे फावटी बी तेंच रावतालीं म्हणटच हो मोग जरी तर वेटींग जाल्यार देव खंय वेटींग आसा काय बरो विशय तुमी घेतला देव म्हणल्यार मोग तुमच्या मोगा विशीं कांयच उलोवंकूच ना ह्या विशयान देव म्हणल्यार गॉड इज लव गॉड इज लव आनी आयज आमी जर तर ह्या उतराचेर नियाळ करता वेटींग जाल्यार देव खंय रावता कोणाक रावता
फॉर गॉड देर इज नो वेटिंग. कित्याक देवाक वेळ आनी काळ लागना. वेळ आनी काळ आमकां मनशाक लागता. कित्याक वी आर फायनायट बींग्स आनी गॉड इज इन्फिनीट. म्हणटच देवाक वेटिंग ना. पूण हो देव जाका आमी मोग म्हणटा तो आमचे भशेन जावचे सारको ताणें एक मिटींग थारायली. देवाक दिसलें आसतलें मिटींग आसा ती गरजेची. वेटींग समजतलो जाल्यार कित्याक देवाक वेटींग ना. ह्या पासत पयल्या वाचपांचें आमी आयकलां. देवान ही मिटींग घडोवन हाडली आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत त्या संवसारांत धाडून. मनशा कुळाची आनी देवाची, मनशाची आनी देवाची मिटींग घडोवन हाडली. म्हणटच जेजू आयलो. आनी जेजू आयलो तेन्ना वेटींग म्हणटा तें कितें घडये देवाक समजलें आसतलें अशें म्हणूंक जायना. पूण म्हणटा कित्याक जेजू आमचे सारको, तुमचे सारको, चेड्या भाशेन आनी चुडी भाशेन मनीस जालो. आनी जें वेटींग तुमी आतां इतलें सोंसलां आनी रावल्यार तें जेजूकूय केन्ना आपूण आतां ह्या मनशाक मेळटलो. ही सोडवण केन्ना जातली. देवीक वाटेन चिंतीत जाल्यार रावप ना, नो वेटींग. पूण मनशाणे वाटेन पळयत जाल्यार वेटींग आसा. आयचो हो दीस येवपाक पासून आमी कितलें वेटींग केलें. एक म्हयनो फाटीं आमचे लागीं जें कार्ड आसा, इन्विटेशन कार्ड 15 मे आहा. पूण आमी एक म्हयनो रावन आयज 15 जुनाचेर येवन दवरून समोर उरता. काय बरें, अजून पासून वेटींग. आनी त्या वेटिंगान मोदेंच आनीक एक मोदेशी डेट आयली तुमच्या बरी पूण रावताली. कितें जातलें आतां पॅन्डेमीक खंयच्यान वयता, कर्फ्यू खंयच्यान उरतलो. जेजून तेंय बीन सांगलेलें आसा, मोग करप म्हणल्यार आज्ञा सांबाळप. आनी कायद्याचो राखणदार म्हणटच कायदो सांबाळपाचो पयलो कायदो कसो. आनी हें तुमी एकदम बरे भाशेन केलां. कायदो जर तर आमकां दिना काजार जावपाक, आमकां लिपोन काजार जावपाक नाका. तो कायद्याचेर आड वचून काजार जावपाक नाका. वी आर वेटींग. रावप. काय बरें रावप म्हणल्यार सगल्यांनी समजून घेवचें. रावप म्हणल्यार एकदम बरें, तातूंत मोग आसा. शेकी मेळोन आयज पासून तुमच्या लग्नाचो वेळ जालो तेन्ना पासून थोडी पूण तुमी आमकां रावली. मोग आसा. मोग रावता. शेकी आतां भगिनान बदलाचेर पसून आसा, खुशाल आसा. मिटींग जाली जाल्यार जेजूची जेन्ना देवाची आनी मनशाची मिटींग जाली तेन्ना देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत आमकां मेळून आमचे बरोबर एक जावन आमचें मनीसपण समजून हें करून हाडलें. आनी जेन्ना ही मिटींग जेजूची आनी आमची जाली तेन्ना जें कितें जेजून आमकां शिकयलां, ज्यो आज्ञा आमकां ताणें दिल्या, ज्यो मिलाग्री आमचे पासत केल्या, आनीक जें आमचें मन देवा वाटेन एक केलां तें आमकां व्हरता सेलेब्रेशन करून. सेलेब्रेटींग. सो लव इज सेलेब्रेटींग. आयज घडये बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक सेलेब्रेशन जें तुमी चिंतलोलें कशे भाशेन भितर सरतलीं, मूज खंयच्यान वाजतलें, म्हाका खंयच्यान पडटल्यो, कोण मुखार गावतलो, कोण फाटल्यान गावतलो, जायतें आसलें. खंयच्यान फुगड्यो पेटतल्यो, खंयच्यान सुरसुरी पेटतली, हें सगळें कडेन आयज ना. पूण सेलेब्रेटींग इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल. आनी हें आमकां हें पॅन्डेमीक जो आयला ताणें एकदम बरे भाशेन शिकयलां. सेलेब्रेट करपाक अमक्यो वस्तू आमी जायोच म्हणून समजता तेंची गरज ना. सेलेब्रेट करपाक, समोरवणी करपाक 2 काळजां गरजेचीं. आनी 2 काळजां जेन्ना भेटटा, तांची मिटींग जाता तेन्ना सेलेब्रेशन कॉमन्स. आनी हें सेलेब्रेशन जेन्ना तुमी पयलीं मेळ्ळ्यात तेन्ना उगड आसा, रोखडो आमकां फोटो येयलो जाल्यार हॅपी, खुशालकाय, तो हांसो, ती उमेद जाल्यार आमी मेळ्ळी. फायनली वी हॅव मेट. म्हणटच मोग म्हणटा तो रावता जाल्यार मोग मेळ्ळ्या उपरांत इतलो धादोशी आनी इतलो खुशाल जाता की समोरवणी केल्या बगर रावपाक जायना. जाल्यार जेजूचो मोग, हो देव जेन्ना मोग आमी म्हणटा तेन्ना गॉड हिमसेल्फ इज अ सेलेब्रेशन. एवरी डे इज अ सेलेब्रेशन. म्हणटच सेलेब्रेशन म्हणटा तेन्ना आडखळी जायत्यो आसतातूच. सगळें तुमी पळयल्यात तेजेर आनीक आनीक सांगूंक वेळ काडना. म्हणटच सेलेब्रेट करपाक जेन्ना आमी वेतात आमचें जिवीत, रिचर्ड आनी जुडी असल्यो आडखळी करून जायत्यो येतल्यो.
इतल्यान सोपूंक ना ये तो सिर्फ एक शुरवात है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग म्हणटच कसल्यो आडवडी कसलें वेटिंग कसलें मिटींग आनी सेलिब्रेटींग परतून परतून जातलें आनी तेन्ना थीर रावप गरजेची जेन्ना मोगान इतकी उतरां आसात वेटींग मिटींग आनी सेलिब्रेटींग जाल्यार तितून भितर एकदम गरजेचें यो पर्सिवियरन्स कितली थिराय आसा तुमच्या रावपाक कितली थिराय आसा तुमच्या मेळपाक आनी कितली थिराय आसा तुमच्या समोरंगणी हें एकदम गरजेचें जाता हाचो उगडास करचो आनी हें सगळें करता आसतना आज्ञा लॉयर आमच्या मुखार बसून आसा आज्ञाची खबर हांवें सांगपाक ना जाल्यार जेजूची आज्ञा सगळ्यान व्हडली आज्ञा आनी खंयचोय कायदो संवसाराच्या खंयच्याय राष्ट्राचो जावं वो आमचो पवित्र सभेचो जावं वो पंचायतीचो जावं आमच्या घराचे धाकटे धाकटे कायदे आसात ते सगळे कायदे एक कायद्याचेर आदारून आसात हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करचो लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू म्हणटोच जेजू तुमी हाडलो भितर जेजू लागीं जरी तर मिटींग ना जाल्यार तुमची मिटींग आहा ती घेतली कित्याक कारण जेजू जेन्ना आसा हे मिटींगेन ह्या मेळपाक ह्या मिलापाक जेन्ना जेजू आसा तेन्ना थिराय आपले आपण येतली कित्याक जेजूचो मोग संवसार करता तसलो ना ताणेंच म्हणलां हांव मोग म्हणटा तो जी करून आमकां सांगता हांव मोग म्हणटा तो आमी देवाचो केला तो न्हू वो एकामेकाचो केला तो न्हू आमी आमच्या आवय बापायचो भुरग्यांचो वो ह्या संवसाराचो बॉयफ्रेंडाचो गर्लफ्रेंडाचो केला तो मोग न्हू हांव म्हणटा तो मोग देवान जो आमचो मोग करून दाखयलो तो आनी ह्या पासून तुमचो आयचो विशय काय बरो ब्युटिफूल विशय देव म्हणल्यार तितून भितर तुमचें काजारूय आसा तितून भितर रिचर्डूय आसा तितून भितर जुडी आसा तितून रिचर्डाची फामील आसा जुडीची फामील आसा सगळीं जीं कोण हडपतात ह्या ब्युटिफूल कापलाक तीं सगळीं आसा देव म्हणल्यार ह्या विशयान आयज आमी सगळीं आसा जाल्यार ही समोरंगणी हे पवित्र मिसाचे भेटेन जाला सगळ्यां कडेन बंद जाला मिसाची भेट बंद जायना कित्याक हे मिसाचे भेटेन परतून ही मिटींग आमचे मदें जेजू मदें ह्या आल्ताराचेर आतां जेजू येता खरो जिवो जेजू बेश्टो एक शो न्हय खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर येता उंड्या सुऱ्याच्या रुपान आपले मांस आनी रगत आमकां दिवन आनी आपल्या जेवणाक वांटो दिवन आमकां आपणा भाशेन म्हणटच जेन्ना हे जेजूच्या मांसा रगताक आयज पयली फावटी तुमी घोव आनी बायल कशी वांटो घेतली तेन्ना ह्या जेजूच्या जेवणाक तुमी म्हणटच गॉड इज लव वेटींग रिचर्ड आभार आतां दुसरें वेटींग कॉमेस जाता बालकीन करून करूया वेटींग करतून म्हणटच म्हणलां तशें वेटींग परतून येतलें मिटींगूय परतून येतलें आतां डेट जायती जातली आनी एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन एवरी डे इट इज सेलिब्रेटींग हें सेलिब्रेट करता आसतना एकामेकाचो मातसो राग येतलो जुडी रावतलें वेटींग आजून रिचर्ड आजून पासून कोर्टान हेच ना वेटींग जातलें पूण तें वेटींग जाता तेन्ना म्हणलां तशें थिराय सांबाळप एकदम गरजेचें ही थिराय सांबाळून देवान आमचो मोग केला तो उगडास करलो देव जरी तर आमच्या पासत रावता आनी आपणाचे येवजणेन आमकां हें सेलिब्रेशन दिता जाल्यार खुशाल जावया आनी आमी जिवीत समोरंगुया आनी हें जिवीत समोरंगता आसतना देवाची आज्ञा जेजूची आज्ञा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करचो
Richard and Julie. We have come together in this church so that the Lord will receive you strengthen your love in the presence of the church minister and this community. Christ abundantly blesses us now. He has already perfectly revealed his baptism, and now he enriches and strengthens you by a special sacrament, so that you may pursue the duties of marriage in mutual and lasting together. And so, in the presence of the church, I ask you to take your intentions. Richard and Julie, have you come here freely without a reservation to give yourselves to each other in marriage? Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your life? Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? Since it is your intention to enter into marriage, join your right hand and declare your consent before God and His church. I, Richard Francis, take you, Julie, and I command to be my wife. I promise to take you to good times and bad, in sickness and in health. I love you all the days of my life. I Julie, taking you here to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. You have declared and consent before the church. In the Lord, in His goodness, strengthen your consent and fill you both with His blessings. What God has joined, man must not divide. May the Lord bless this ring, which you give to each other as a sign of your love and fidelity. Amen. Take this ring as a sign of Julie. Take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Richard, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Yerodani Shikratana Devamantarana. आपले प्रतीकुचो पवित्र सभेचो येजून अप्रेमीत मोग केलो. पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी हे स्मृती मोगान मेळे दोन एके क्रिस्ती भावार्थाच्या जिवितांत निर्माण करून खेरीत भाशेन लोक सोडकांतल्यान नवो बराबर जोडटाल्यान हे मोगान आपोवण्याचे मोल शिकोवंक तेच वावरांतल्यान पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोठा बालपास दोन भागांचो मानसिक संस्काराचो देवान शास्त्रांत विरीत केलो. आज रिचर्डन आणि जुडीन लग्न संस्कार एकामेकाक दिला. तांची कांचां देवाच्या मोगान बांदून आनी तांणी स्विकारलोले लग्नीक आपोवणेचेर बी ओदीक आनी ओदीक फळां दिवंक पावून देवा लागीं मागुया. प्रिती मोगान एकामेकाक विश्वासीपण भासावून आपणाक विसरून सांगेद्याची चाकरी करून तांची आशा. रिचर्ड आणि जुडी आपल्या जिविताचे देणे एकामेकाक दिवन देवाच्या मोगान सासणाक जिवंक फुडें सरल्यात. आपल्या लग्नीक जिवीत मोगान आनी एकवटान पोती पोतीन कशी येताना आपल्याकूच विसरून सगळ्या घडीतांनी तांणी एकामेकाक आपलो सांगार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
काळजांच न्हय पूण 2 गोलावे जोडून आयल्या तर तांच्या आवय बापायचेर घरच्यांचेर सोयऱ्यांचेर आनी सगळ्या लागशिल्ल्या इश्ट मित्रांचेर बापाचो सुभा आशिर्वाद मागतना सोपून गेल्ल्या जुलीच्या बापायक सासणाचो विसो मागुया. थोडीशी प्रार्थना तुझे थाय आम्ही उभारल्या दोळ्याये मनवडाये ते ऐकून घे म्हणून नम्रताये मागता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं जबाबदारी मोच्या तुमचे बलिदान सोडून बेदार धर्म बापाचा कसले जाऊन म्हाका कृतीच्या बाबा संतोष करीत काळजान आमी तुका मोगता देणी दोयाळपणी मानून घे लग्न संस्कारान तुवें आमच्या बाबाक आनी भयणीक एकठायल्या तो तूंच तांचो बरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटली मोहिमासान सांबाळ आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोबेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमचे काळजां Sorbesporat amcia de băutit pasuneata, Sorbesporat povet baba, Sorpul vedara, sasnacea deva, Sorcanian sotai, Jesu Christa amcia sumia urui, Ame tu gadir vasunda, O cai domnului, Ani amcia
तुझ्या देव सैमान जेजूसोबे मनशाक वांटो दिवन घेवचे तुमी आनी तांकां करून जेजू सांगाती तुझे मोहिमेचे दायेची सोडली देखून जेजूच्या मनान पुनर्जीवनपणावरून एक नवो मोरात तुझे लागीं स्थापलोय तुमच्या उतरा उठ्ठी येवसोनी तुझ्या मोगाची त्याच तुझ्या उत्तम देण्याचे दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारा सुपणपणा तुवें आमकां दवरली असो लग्न संस्कार वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदक देण्याचे काळजांत आशा वाडटा देखून सगळ्या तुका भोवता सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन निरंतर एका स्थळ्यान आमी गायता खरोच पवित्र सोडल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून मुदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं आमकां आमच्या सुमिरा जेजू क्रिस्ताची ओळ आनी प्रभू आपले escoge cosmos sosuflexe ताणे म्हणटा घेतलो तुका निर्वासून तो मोडलो तो आपल्याची संदिलो आनी हो तुमी सोमेस केला आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची Escorinच्या वंशातून ताणे खास केले तुका नव्यान दिवपाचो ती आपल्याशी संदिली आनी तुमी सोमेस केला आनी हातले ही मोच्या रोगताची लोण्यानी सासणी कोराचे तुमची पासो आनी सोमेस मनशा पासो देवारो हे म्हज्या उगडासा
ताचो परगटुया बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती म्हणून विरास करता आनी हो जिविताचो वर्णन सोडवणेची काळच तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका नासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधले आमकां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर सगळे देशात पवित्र सुरू आनी फ्रांसिसांच्या लागीं करता फिलिपेरियांच्या गोडी करता सगळे जागृती वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तार तुज्या परजळीक मुखामोड पडून लागता आम्हा समेस्तांची हे बेटीक आयज आजी जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची खेरीत भाशेन आयज लग्नाचो संस्कार एकामेकाक मेल्ल्या रिचर्ड आनी जुडीची गोंया बरें आमी मागता आंकवार मारी देवाची बाई सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे भाग्योन बरनुता भाग्योन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखांत आमकां वांटय तांचे सांगता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पिता त्याचे त्याचे सांगता त्याचे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोदून मेल्यार बापा सोदून दोनांनी मोय सासणाच्या सासणा तुमच्या सोडवणाऱ्याच्या आदल्या मनान धरून शिकवले प्रार्थना धीर घेऊन आमच्या बाबा तुझे नाव मी घालतली आनी एक म्हणीवर दीस आमी तांचे बसप कोणी म्हणून देवा कांयच नासल्यातले तुवें तुजे पदवेन सगळें रचलें सगळे सृश्टीचो ओरोम म्हणून हाडटोच मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलो आनी बायले केली सांगाती दादल्याची कोदींच वेगळी करूंक जायना कसली अशी ती दोगांनूय मोगोर एकूच कूड करतात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानूच मोडूंक नजो म्हूण तूं शिकयताय सर्वेस्परा लग्नाचो भेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रोपकार जावच्या ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केले देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटाक अशें उलोवपाक ना मनशाक चडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकांचे कास्तीन वो बुड्डेच्या पोरमोणान तुवें काडून उडोवंक ना तूं आतां हे तुजे चापोनीचेर तुजी दयाळ दिश्ट लग्नाक आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवन ती वतले मोगाच्यान शांतीचें जावन तुजें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकाणटा त्या वस्तुऱ्यांची देख घेवन ती सदांच तिचो पती तिचेर विस्वास करून तिका तो आपली संसारकी सांगाती आनी आपणा बरोबर सासणाच्या जिविताची दायजी म्हूण ओळखून घेवन तिका तो फावो त्या मानान देखून आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं आनी आतां बाबा
आमी तुजे लागीं मागता की तुजी भुरगीं भावंडान थीर जावन तुज्या आदल्याक सदां माळो दिवन आनी एकामेकाचे संगतीन विस्वाशी रावन शुभ वर्तमानाच्या बोडान बोड जावन सगळ्या मनशां मुखार जेजूक साक्षी दिवन जावं ती भुरगें बाळ आनी सुपळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलोली दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवन पावून आनी शेकी आशिल्ले उत्तर गिरायक पावल्या उपरांत भगिवंताच्या सांगाता सासणाचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगूंक क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे तुमचे पवित्र सभेच्या भावाटाचे दिश घाल आनी तुजे कशे वर्मणी तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांगा जो जी येता राजवड चलयल्या सासणाच्या सासणा सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्यासो हस्ते मुखामळान मोगान एकामेकाक शांती ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटाली शेळीच्या जेवणाका पयल्या ती सुकळी आमी सुकाली
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बाबा, रिचर्ड आणि जुडी तुझ्या बुधा आणि बेबेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही भोगलो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून विश्वासान आम्ही तुझे लागीं मागता. लोक संस्कारां एक जाली ही आमची बाबण सदां तुका आयकून उबी रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशाक जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं Lord, we thank you and praise you for bringing us together and going into the world. You have given us each other. Now, together, we give ourselves to you. Lord, you are our rock and a constant guide. Bring us closer to you in everything we do, and continue to watch over us as we begin our life together. We ask you, Lord, to make us one in your love. Protect our marriage and bless our home with loving children. Lord, we pray that as we begin our own family, we may, as a family, always come to you, love you, and serve you. We ask this in the name of Jesus. Amen. Mogalan, Richard, and Judy. Forbidden. Richard, आयज पासून जायत्यो कोर्ट आनी केसी जिखून आयल्यात. आयज जुडीचो मोग जिखलो. कोर्टान केसी जिखता देंवन खुशालकाय आयज सुबेज आसतली. फादर बॉबनेक सांग प्रवचनान जायते बरें सांगलां. तुमी एकामेकाचोच मोग न्हय देवाचो मोग तुमच्या मोगान मिसळ करता. आनी हाका लागून बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग तोच तुमचो मोग जावं अशें हांव हांगासर आसलेल्या सगळ्या पाद्रीच्या नांवान सिस्टरींच्या नांवान हांव तुमकां दोगांकूय परबी दिता. तुमकां परबी दितना तुमच्या घरच्यांक दोगांयच्या घरच्यांक परबी दिता. संवसारांत आसा तांकां आमची कोण सकून गेल्या तुमची तांकां सासणेक सत मागता. जुडी तुका आमचे निरूपचे फिरगोजेन येवता. बऱ्या गुणाचेर तूं विचारान गावी चलता. तुजे गूण आमचे फिरगोजेकूय गरजेचे आनी हाका लागून जे गूण तुका आसा ते तुजे फिरगोजेन जंय वावर करताले थंय दिल्यार आमचेय फिरगोजेन दिवचे. बरो ताळो आसा तुका नाकार करून बस गायन करपी जाय तितलें गायन करपी फुडें सरचें. आनी रिचर्डाची परवानगी आसतलीच कित्याक रिचर्ड इगोर्जेच्या कामाक जायतो पिसोड जाल्लो आसाच. पब्लिकाचो वांगडी आनी हेरूय दुसरो जायतो वावर करता. ताका ह्या आयच्या दिसा हांव दिनवासता जो वावर तो करता आनी अदीक करून ओगेपणान करता. लोकांक कांय खबर आसना कितेंय जालें रिचर्डाक फोन मारता. रिचर्ड कशें जालें कशें करपाचें कितें केल्यार बरें हें सगळें रिचर्ड मोगेपणान करता. मातशें फाटीक लागून पडटा. तुवें ताचे फाटीक लागून पडटलें घडीत ना पूण करता निमड्याक लागून करतलो. बस रिचर्ड तुका दिनवासता हाच्या तुज्या व्हडा दिसा खातीर तुका दिनवासता. आनी जुडी तुका हांव ही फिरगोशी घेवता. आतां मीस सोंपल्या उपरांत पाद्री फोटो काडटा. सुमराती फोटो काडटले आनी भायर आमी केक कातरच्या ह्या समारंभांत तांच्या सांगाता तांची कुशळटाय आमी वांटो घेतले.
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं सोद पदवीदार देव बाब आपल्या संतोषान तुमकां बरोवन आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मो देवाचो एकलोच पूत सुखान तशेंच दुखान तुमची कामत करूं आनी तुमकां आदार दिवं देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच करूं आनी हांगा एकठांय जाल्ल्यान तुम्हाला समस्तांचेर सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालून उचलयात मोग जियेवन क्रिस्ताची शांती तुमकां देवाची